तसं बियाणात एनराईप नावाचे सैमिक पद्धतीन फळां पिकोवपाचें सोल्युशन बाजारात हाडला। फळां विक्रेत्यांक सुरक्षीत आणि सेंद्रीय पर्याय दिवपाच्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला। पळयात। म्हापसा सबियाडात एनराईप नावाचे सैमिक पद्धतीन फळां पिकोवपाचें सोल्युशन बाजारात हाडला। सुरक्षीत आणि रसायनां नाशिल्ले पद्धतीन फळां पिकपाक हे सोल्युशन उपेगी थारतले, खास करून आंबे आणि केळी खातीर। FSSAI आणि गोंय FDA प्रशासनान मान्य केल्ले हे पेटंट केल्ले सोल्युशन तेलंगणाच्या हैदराबाद शारांतल्यान आयला आणि हेर राज्यांनी ताचो यशस्वी वापर जाला। आता ती पयलेच खेपे म्हापसा चालीक लावपाक लागल्या। मजगती FDAच्या अधिकाऱ्यांनी म्हापसा सबयार्डात विक्रेत्या कडेन जाल्ले बसकेत पोपायाच्या दर्ज्या विशीं निर्माण केल्लो दुबाव स्पश्ट केलो। पोपाय गोड नाशिल्ल्यान वा बियो नाशिल्ल्या फाटल्यान रासायनिक पद्दत ना, कर्नाटकांतल्यान येवपी फळां तरणे अवस्थेत काडटात, तशेंच हवामानाच्या परिस्थितीक लागून ताचे रुचीत आनी दर्ज्यात जावपी बदल अशें स्पश्ट केले। बाकी का जगह में पूरा हिंदुस्तान में कोने कोने से आपने को जो है सो अपने मार्केटिंग के हिसाब से अपने हेल्थ के लिए डिपार्टमेंट के अपने सपोर्ट से एवरी प्लेस इन इंडिया वो लोगों का पूरा और सप्लायर्स का हमारा ट्रेडर्स का और ऑफिसर्स का जो करने फार्मर्स का भी वो सेटिस्फेक्शन मिला। डायरेक्ट उन्होंने जो रेपन करके मार्केट में भिजाने से उसको 50 रुपये किलो के जगह पे आपने उसको 70-75 रुपये भी मिल रहा है, बोल के बहुत खुशी में है। ऐसा झाड़ के नीचे भी पका सकते हैं, जो भी पट्टी में पका सकते हैं और घर पे भी रूम टेम्परेचर। और मैडम ये जो अंदर है ऐसा उसको कोई केमिकल फ्री है, उसके वास्ते आपने केमिकल नहीं है बोल के इसमें ये मैडम इसमें आपने कुछ स्टार्चेस, सीडेबल स्टार्चेस है। एक कहे तो भी कुछ भी नहीं होता, फिर भी आपने तो सेफेस्ट राइपनरी डबल लेयर अंदर लगा के गैस फिल करने के बाद पैक करने से रोल करना, चिप के अंदर डाल देना, 72 आवर्स में पक जाएगा, राइपन हो जाएगा, खाने की चीज़ बन जाएगा 84 आवर्स ये प्रोडक्ट। म्हाका अशें दिसता की एनफोर्समेंट केलेंच जाल्यार सोल्युशन मेळचो ना। वी हॅव टू ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एड्युकेटिंग द वेंडर्स आनी तांकां ऑल्टरनेटिव्स दिवपाक। जर हे केमिकली रायपनिंग बंद जातले जाल्यार वी हॅव टू गिव देम द ऑल्टरनेटिव्स आनी फिसेबल मेथड्स। सो हो आमचो प्रयत्न आसलेलो आनी फाटल्या लास्ट टायमी आमी मिटींग घेतलेली आनी विथ द कॉपरेशन ऑफ द मार्केटिंग बोर्ड एज वेल एज द वेंडर्स कमिटी आमी खूब सुदारप हांगा केल्ले आसा। आतां आमच्या हातीक एक असली वस्त लागली ती म्हणटा ही एनराईप। हो एक प्रायवेट प्रोडक्ट तो वीच इज डेवलप्ड बाय अ प्रायवेट कंपनी, बट द गूड थिंग हातून जें आसा की ताणें जे FSSAI द फूड सेफ्टी एंड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तांचो अप्रुवल घेवन एक सेफ प्रोडक्ट डेवलप केल्लो आसा, वीच इज अ ब्लेंड ऑफ सम एडिबल स्टार्चीस। जसो ताणें खावनी दाखयला, सो इट इज नॉट अ केमिकल बट इट इज अ नॅचरल प्रोडक्ट वीच हॅज टेकन अ पेटंट आनी ह्या प्रोडक्टान रायपनिंग जाता म्हणून असो तांचो एक क्लेम आसा। सो हाका लागून ही आमी आयज मिटींग घेतलेली आसा आनी ह्या मिटिंगाच्या थ्रू आमी वेंडर्सांक आपोवन तांकां सांगलेलें आसा की हो प्रोडक्ट ताणें यूज करचो आनी पळोवचो म्हणून तो चलता जाल्यार खरेंच तांकां डिजायर्ड रिजल्ट्स मेळता जाल्यार आनी एक काम ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म। सो हो तर प्रोडक्ट चलता, क्लिक जालो जाल्यार दे कॅन यूज इट आनी जे नॅचरल रायपनिंग जें आसा हें आमी प्रमोट करतले हातूंत। ज्यो दुसऱ्या स्टेटींसान येता त्यो ते तन्न्यो काडटात कित्याक ताका ट्रान्सपोर्टेशन आसा। तन्न्यो काडप म्हणजे इट इज इन अ सेमी रायपन स्टेज। सो डिपेंडींग ऑन वेन दे आर प्लग्ड ताचो टेस्ट वेरी जातलो। ज्यो चड तन्न्यो काडलो जाल्यार ताका तो डिजायर्ड फ्लेवर आनी टेस्ट येवचो ना। ज्यो टुवर्ड्स एडवान्स रायपनिंग स्टेजीर काडून हांगा धरून फुडें रायपन केलो जाल्यार ताचो टेस्ट वेगळो जातलो। सो दीस इज अ मॅटर ऑफ क्वॉलिटी, दीस इज नॉट अ मॅटर ऑफ सेफ्टी। So the taste variance is not a safety parameter, it's a quality parameter which also has to be addressed. So this can be done by talking to these people and trying to tell them not to plug them too early. गोमंतक TV खातीर विना मांद्रेकार।